काँग्रेस कामाक लागल्या। प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान गोंयच्यो नव्यो 40 गट समित्यो तांचे अध्यक्ष आणि दोनूय जिल्लो अध्यक्षांची नावां उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि दिग्विजय सिंगाक दिल्यात। कांय गटांनी 2 ते 3 नावां दिल्यात म्हूण जॉनान प्रुडंटाक सांगलें, मात नावां सांगली ना। काँग्रेसीची जनसंपर्क मोहीम बुधवारा सावन मडकयच्यान सुरू जाता। फाल्यां 1 तारखेर ऑक्टोबरार आमची मास कॉन्टॅक्ट कॅम्पेन चलतली, मेंबरशीप एंड मीटिंग द पीपल इन जनरल। दॅट प्रोग्राम विल स्टार्ट टुमॉरो 23 तारखेर ह्या म्हयन्याचे। हांवें लिस्ट सबमिट केला, दिग्विजय सिंग बाबा कडेन केला आणि राहुल गांधी कडेन केला। म्हणटकच दोनूय लिस्टां हे कमिटीचे 40 ब्लॉक प्रेसिडेंट, काँग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट and 2 district Congress committee president has been submitted to High Command. Let high ते approval दितले। थोडे कडेन कितें जाला, युनॅनिमिटी ना, थंय 2 नांवां गेल्या। हांवें तांचो बकरांचो बॅकग्रावंड दिला आनी म्हजें सजेशन दिला। म्हणटकच ते म्हाका क्लियर केलें म्हणटकच म्हाका काम चालू करतले, मागीर आमी अनावन्स करतले गोंय। म्हणजे फाल्यां मास कॅम्पेन आमची सुरू जातली। फाल्यां मडकय मिटींग आसा आमची, मागीर परां मागीर आनी एक मिटींग आसतली। मिटींग म्हणजे पब्लीक मिटींग जातली? हय, पब्लीक मिटींग। इट इज अ काँग्रेस मिटींग फर्स्ट and then we will hold mass public meetings in the second round, because this mass contact campaign starts on 1st of October. It will culminate on 31st of December for 3 months. बकरी ईदाक उसगांवचे गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सोडून आनी खंयच गोरवां मारूंक मेळची नात आनी खंय गोरवांची कत्तल जाल्यार ताका कत्तलखाने चलोवपी जबाबदार आसतले अशी हायकोर्टान शिटकावणी दिल्या। ऑल गोवा मुस्लीम जमात असोसिएशनान घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टान हो आदेश दिला। जोताक उपकारनाशिल्ली 12 वर्सां वयली जाणटी गोरवांच मासाक मारूंक मेळटात। मर्यादा 7 वर्सां मेरेन हाडची म्हूण मुस्लीम संघटना हायकोर्टांत गेल्ली। अधिकारी आनी याचिकादार ऑल गोवा मुस्लीम जमात संघटने मदीं 19 सप्टेंबराक बसका जाल्ली। ह्या बसकेन गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान कुर्बानी दिवंक याचिकादार तयार जाल्ले। उपरांत म्हापशे, पणजे, मडगांव, दिवचल, वाळपय आनी वास्को उक्त्या सुवातेर कुर्बानी करपाक दिवची म्हूण याचिकादारान 29 सप्टेंबराक जनावर सांबाळ खात्याक बरयल्ले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगले। ह्यो गजाली उक्त्यार जावंक शकना म्हूण सरकारान स्पश्ट केलें। हायकोर्टान सरकाराचें म्हणणें मानून घेतलां। कुर्बानी फक्त गोवा मीट कॉम्प्लेक्सातूच दिवची म्हूण आदेश दिला। हायकोर्टात तांच्या सुनावणी चालू आसा आनी हाजेर वेगवेगळे अशे ऑर्डर्स आयिल्ले आसा। गोवंश रक्षा अभियानाची पयली पासून भुमिका आसली किंवा आसा आसतली की आमच्या गोंयच्या ह्या पवित्र अशा परशुराम भुमीत, देवभुमीत कसल्याच प्रकारची गोवंशाची हत्या जावंक जायना। ह्या फुडें बाकीचे सुवातेर गोरवां मारपाची वेवस्था जावंक शकता काय कितें तें पळोवचें म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगलां। 2 सप्तकां भितर अशा सुवातींची वळेरी करची म्हूण सरकाराक सांगलां। 12 वर्सां वेले बैलच मारूंक मेळटले म्हूण हायकोर्टान परत एक फावट स्पश्ट केलां। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सातूच गोरवां मारतले, बाकी कडेन खंयच ना। हाडिल्लीं गोरवां मारूंक मेळटा काय ना तें तपासतना याचिकादार गोवंश रक्षा अभियानाचो एक प्रतिनिधी थंय आसतलो। ही पुराय प्रक्रिया CCTV कॅमेऱ्याचेर रिकॉर्ड जातली। ऑल गोवा मुस्लीम जमात एसोसिएशन हांच्यांनी एक इंटरवेन्शन हालींच पिटिशन घेवन गेल्ले ते हायकोर्टा मुखार की तांकां अलाव करचें म्हणून बैल मारपाक, आनी तेंचे वेगवेगळे हे आसात मागण्यो आसल्यो ज्यो कुर्बानी खातीर। ताजेर सुनावणी जाल्ली आनी गेल्या वर्सा आमच्या ज्या पिटिशनाचेर गोवंश रक्षा अभियानाच्या पिटिशनाचेर हायकोर्टान निकाल दिलो की 12 वर्सां सकयले बैल मारपाक बंदी। त्याच प्रमाणे तांच्यांनी सगळे प्रोसेस आसात ते फॉलो करप। एनिमल वेलफेअर बोर्डा तर्फे किंवा एनिमल लॉज आसा, प्रिव्हेंटिव्ह क्रुएल्टी एक्ट्स आसा, गोवा स्लॉटर हाऊस एक्ट आसा, हे सगळे एक्ट फॉलो करप आसले। केशीचेर फुडली सुनावणी 10 नोव्हेंबराक जातली। इतले मजगतीं गोंयान गो हत्येचेर बंदी घालची म्हूण गोवंश रक्षा अभियान पणजे आझाद मैदानार 3 दीस धरणे धरपाचे आसात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मडगांवां घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करपी 170 कामगारांक मडगांव पालिकेन निमणे 1 म्हयन्याचो पगार दिलो। फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन हे कामगार पगार नासतना वावुरतात। 1 ऑक्टोबर मेरेन पगार पडलो ना जाल्यार कोयर एकठांय करपाचें काम बंद दवरपाची शिटकावणी कामगारांनी पालिकेक दिल्ली। उरिल्ल्या 1 म्हयन्याचो पगार 10 ऑक्टोबर मेरेन दिवपाचो कामगारांक सांगलां। मडगांव पालिकेन 1 ऑगस्टा सावन घराघरांतलो कोयर एकठांय करपाक सुरवात केल्ली।
एके वटेन 2 ऑक्टोबराक मोदी सरकार स्वच्छ भारत मोहीम सुरू करता जाल्यार मडगांव पालिकेची घराघरांतलो कोयर एकठांय करपाची येवजण बंद पडपाक पाविल्ली. 1 ऑक्टोबर मेरेन पगार पडलो ना जाल्यार कामगार संपार वचपाचे. कामगारांक एका म्हयन्याचो पगार दिवन पालिकेन 2 ऑक्टोबराची वेळ मारून व्हेल्या. कोयर एकठांय करपाक पालिकेन 170 कामगार घेतिल्ले, मात तांकां ऑगस्ट आनी सप्टेंबराचो पगार पडूंक नाशिल्लो. आतां म्हयन्याचो पगार दिला. उरिल्ल्या एका म्हयन्याचो पगार 10 ऑक्टोबर मेरेन दिवपाचें उतर पालिकेन कामगारांक दिला. 2 महिने चालू झाला कंप्लीट. आता जातले ते 1 तारखेक तिसरो महिनो लागतलो, पण आमकां सारकें मेळ्ळा. 1 महिन्याचो पेमेंट दिलं, सारको दिला आमकां आणि दिता म्हणून सांगला आमकां. आता 2 महिने झाले काम, 1 महिन्याचे पगार, 1 महिन्याचे दिला पगार. 1 महिना दुसऱ्या महिन्याचं तू सांगला ते 10 तारखेक सांगला. आणि हांव आशा की दुसऱ्या महिन्याचो पगार 10 तारखे पयले जाल्यार तांकां बरो आदार जातलो आनी तांकां एक उर्बा येतली काम करपाक सांगपा म्हणून. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेवया एक विराम.